Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पार्टी जशी व्हडली जायत वता तसे इच्छुकांची गर्दी वाडटा आनी तातूंत पळय कशें जाता प्रत्येकाक तिकीट मेळपाक जाय म्हण दिसपाक कांय हरकत ना. आमची ओपन चॅलेंज आसा विरोधकांक कोविडाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदीजीन जे कितें गोश्टी केल्ले आसा आनी गोंय सरकारान आज कितें आसा गोंयान उलोवपाक सगळ्यांक इजी दिसता पण सबंद देशभरा भितर गोंयान जी ट्रिटमेंट मेळ्ळी पळय इतल्यानी खंयच मेळूना. गोवा मेडिकल कॉलेज इतले 450 बेडाच्या हॉस्पिटल थंय जे फॅसिलिटी आसा थंय 900 लोक न्हिदयले. तो व्हिडिओ व्हायरल केलो पण तो जर व्हिडिओ जर असो व्हायरल केलो थंय जर तेणें सांगिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजान मिनिस्टरान म्हणलें की 450 बेडी भरले आतां सगळ्यांक घरा धाडात म्हणून जाल्यार मागीर कितें जावपाचें. आमी विचार करपाक जाय की दीस इज अ बॅड सिच्युएशन. त्यामुळे एज अ आमी तांकांय चूक म्हणना ते एज अ लीड ऑपोजिशन म्हणून तेंच्यांनी ते उलयतलेच न्हय रे. अशें आसा तूं दोन दिसतना हांव पळयता आसतना ती पॉजिटीव सायन अशें पळयता कारण इच्छूक ज्या वेळार वाडटा हाचोच अर्थ म्हजे पार्टीचें काम हें सकयल पर्यंत बरें आसा अशें हांव समजता. त्यामुळे हांव पळयता आसतना तें पॉजिटीव दृश्टीन पळयता. पण फायनली कशें आसा निवडणूक आसल्या कारणान केन्ना कितें एखादें डिसिजन वयर सकयल कितें आसता तेका ही वेगळी गोश्ट पण आजच्या वेळार तरी आमी स्वताच्या ताकदीचेर इलेक्शनाक वतले. वेंचणुकेक 9 म्हयने उरल्यात. पेडण्यासावन काणकोण मेरेन पक्षात दावेदारीचेर शक्ती प्रदर्शन सुरू. पक्षाचे कार्यकारिणीची ताकतिकेची बसका. प्रभारी सी.टी. रवी व्हर्च्युअली हाजीर. बसकेत पार्सेकार परुळेकार धरून कितलेशेच आजी माजी मंत्री आमदारांचे तिकेटीक दावे. आय हॅव फेथ इन हायकमांड म्हटलं पण पार्टी कितें डिसिजन घेता ते मान्य आसतलें अर्थात न्ही ते कितें आसा तर आनी पार्टी सिटींग एमएलए बरोबर घेवन जाता तुमचो हे पळय ते तूं जर तर हे कित्याक आतां सद्या पार्टी इम्पोर्ट करूनच ग्रो जाले न्हू म्हणजे आमकां तूं कांयच क्रेडीट दिना ना चडशे आमदार हे पळय इम्पोर्ट करून सरकाराक केला पूण इम्पोर्ट करून ग्रो जाले हें हांव मानपाक तयार. पयलींच पूण पक्ष वाडपाचे वेगळे लिडर आसात पळय ते बसले ते ठरयतले. तुम्ही कितले कॉन्फिडन्स आहा की बीजेपीच्या पॅनलाचेर तुमकां परत तिकेट मेळटली कारण आयज गणेश गांवकारूय आशिल्ले मिटिंगेक. आता विषय उरता तो तिकेटीचो. भारतीय जनता पार्टी जे डिसिजन घेतले ते म्हाका मान्य आसा. तुम्ही एका जाले कशें पळयता विनय तेंडुलकर तेंच्यानी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑफिस ओपन केलें. बरो मित्र विनय भाई आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिस उगडी करता. ते राज्यसभेचे खासदार आसा. MP लाड फंडांतल्यान जायती कामां घेतलेली आसा. त्यांनी ट्रस्टी ओपन केल्लो आसा. त्या कारणान ते आमच्या मतदारसंघाक आमी एकजूट आसा सगळ्या आमचे भितर मतभेद काय ना आनी बऱ्यापैकी हांव वेलकम करता. म्हणजे आमची मतदारसंघ अनेक ऑफिसांतले आनी म्हाज्या शेजाराकच म्हाजे थंयच ऑफिस तेंच्या ऑफिसा सायडीन. तुम्ही कॉम्पिटिटर अशें पळयना ना बरें काम जातलें आनी MP लाड फंडांतले खुबशीं काम जावपाचें आसा आमच्या गेल्या इलेक्शनाक म्हाज्या विरुद्ध कोणी कोणी षडयंत्र केला कोण कोण वावुरल्या आनी कशें उडयला हें तुमकां खबर आहा जग जाहीर आहा पक्षाकूय खबर आसा. सो पक्षान म्हाका सांगलेली आहा तयारी कर म्हणून आनी त्या प्रमाणे नेटान तयारी केली आहा आनी काम करीत आहा. फुडल्या समयने करया आनी सालेगांव मतदारसंघ जिखता हे तुमकां आतांच सांगता. मुख्यमंत्री सावंतान कोविड महामारी आणि चक्रीवादळाच्या परिस्थितीत बरे काम केला म्हणून कार्यकारिणीची ठराव घेऊन तुस्त. राजकीय ठरावात सरकारान जे सगळे कोविड मॅनेजमेंट आणि बाकीची सगळी कामां केल्या त्याबद्दल सरकाराचें अभिनंदन केलें आणि ताज्या उपरांत केंद्र सरकाराच्यो विविध योजना लोकांपर्यंत पावोवपाचो संकल्प मानला गेलो. लोकांनी ZP पालिका वेंचणुकेत BJPक कौल दिलो म्हूण उपकार. विरोधकांनी खंय बदनामीचे राजकारण धरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.